Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आता हे प्रोटेस्ट केला पळय तो फुल आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉन गोवन्स आहा पळय तिंका स्टॉप करून थ्रू आरटीओ कितें करूंक जाताले एक रूल एक एज्युटेशन कितें करता जर जाल्यार लॉ अमेंडमेंट एक्ट करचो की मोटर व्हेकल एक्टा प्रमाणे कोणाकूच स्कूटर विकूंक जायना अशें तरी एक कितें करूंक जाय. गोंयचो लोक सध्या रस्त्यार येयले, कोणाक आयज जेवणाक कांय ना अशी परिस्थिती जाली. त्यासाठी हे आमी सगळो एकवट केला. आमच्या गांवच्या भुरग्यांक सगळे हे भितर नुस्तें विकपाक हो धंदो करपाक आमच्या गांवा भायले आहा ते बंद करपाक. आता कोण जाणटे पासून असले त्यांचे मोबाईल आमी दितले, तांकां घरपोच जाय ते आमी घरपोच दितले. कितें जाय ते आमचो मोबाईल तांचे कडेन आसचो आनी कितें जाय नुस्तें ते आमी घरा कडेन पावयतले. मजगती मुरगांवां नुस्तेकारांच्या इश्यूचेर उपाय काडूंक उपजिल्हाधिकाऱ्यान पालिकेबरोबर बसका घेतली. परवाने नाशिल्ल्या आनी मार्केटा भायर बसतल्या नुस्तेकारांचेर एक्शन घेवपाचें थारलां. डेप्युटी कलेक्टरान डिसिजन घेतला टेम्पररी की जे नुस्तेकार बसता फिश मार्केट सोडून तांकां फाल्यांच्यान आमी अलाव करचे ना बसपा. आनी जे म्युनिसिपालिटी जुडिक्शनान कोणाक कितें बिजनेस करपाक जाय कसलें ट्रेडींग करपाक जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटीचें परमिशन जाय. जो पर्यंत तेंचे टर्म्स एंड कंडिशन म्युनिसिपालिटी फुलफील जायना जाल्यार ट्रेड लायसन्स आमी अलाव करतले, होलसेल आसूं नाल्यार रिटेल आसूं. जे मार्केटान फीश वेंडर्स आसा तांणी हें केल्लें की जे कोण अनरेग्युलेटेड फीश वेंडर्स आसा तांकां स्टॉप करचें म्हणून. नाव द चेअरपर्सन वॉज देर. He has said that within 2 or 3 days he will identify some place. He will discuss the matter with the CEO who is holding the charge, and he will see where he can regulate them. जे कोण आयिल्ले ऑलरेडी तांणी वॉलंटरीली एग्री केला की आमी सध्या तुमचे हें जायसर आमी बंद दवरता. इफ दे हॅव नॉट कम फॉर मिटींग ऑल्सो एंड दे आर नॉट अबायडिंग बाय द लॉ सो डेफिनेटली वील टेक एक्शन. गोंयभर वता वता थंय नुस्तें भाजी मार्केटाची हीच गत आनी होच वाद. पालिकांकूच शिस्त ना. मार्केट इन्स्पेक्टराची फाट जाली काय आशिल्ली तशी बजबज पुरी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.